पणजीचो मतदारसंघ 94 पासून आमच्याकडे असा आणि मागीर ताच्या नंतर जर नंबर कोणाचो लागता आसत जाल्यार सांगेकाराचो 99 पासून 99 पासून सलग हो मतदारसंघ भारतीय जनता पक्षाचे समर्थन करता। पण आजच्या या मेळाव्याची संख्या पळयतकच म्हाका परत एकदा गेल्या खेपा हांवें सांगलेलें तशें परत एकदा सांगपाक हांगा म्हजें मन नेटान फुडें सरता, जोमान फुडें सरता। ते म्हणजे तुमी सगळ्यांनी ऑलरेडी ठरयला की येणाऱ्या विधानसभेन दुसऱ्या खेपा बाब सुभाष फळदेसायक निवडून धाडपाचें। जाल्यार पयली गजाल जी आमी गोंयांत 2000 सरकार येतकच पयली आमी गजाल यशस्वी केली ती म्हणजे एक स्थिर शासन दिलें। 2000 पयलीं म्हाका याद जाता 10 वर्सांत 13 सरकारां हांगा आयलीं गोंयांत। येणाऱ्या 5 वर्सांत हाज्या म्हाका दिसता दोबरात प्रगती करपाची गरज आसा। ही प्रगती आमी करूंक शकता जर एक पूर्णपणे स्थिर गेल्या पळय 21 जाल्यार गेल्या पळय 26 अशे आमदार तुमी जर दिशात जाल्यार भारतीय जनता पक्ष हांव तुमकां इतलें आश्वासन दिता की गोंयाक देशान एक नंबराचेर भरपूर फुडें व्हरपाक यशस्वी जातलो। आनी आयची हांगाची गर्दी फाटल्या 8 मेळाव्यांच्यो गर्द्यो जर पळयत जाल्यार म्हाका गॅरंटी आसा की येणाऱ्या दिसांनी इलेक्शन जेन्ना जातलें तेन्ना एक घवघवीत यश भारतीय जनता पक्षाक हांगा प्राप्त जातलें।